ही एक संकल्पना घेऊन बिपिन आणि सिद्धेश म्हज्या म्हऱ्या आणि दामू म्हऱ्या आयिल्ले की एक भुरग्यां खातीर कितें तरी करया आणि तीच संकल्पना घेऊन आम्ही मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंता म्हऱ्यान गेले. ताणें विदाउट एनी रिजर्वेशन ताणें सांगलें करया, मोठ्या प्रमाणाचेर करया. आमी ताका एकच कंडिशन घालें की हो फेस्टिवल हो दक्षिण गोंयांत मडगांवच्या रविंद्र भवनात जावपाक जाय. हे पयलें कंडिशन. नाल्यार सगळे नॉर्थाक जाता. सेरेंडिपिटी फेस्टिवल इन नॉर्थ, इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल इन नॉर्थ. So we said that this festival will remain as this only for South Goa in Margam. And he agreed. आणि पहिल्याच फेस्टिवलाक इतलो क्राउड जालो. म्हाका याद जाता वचून मुख्यमंत्र्यान हांगा साकून विचारलें फुडल्या वर्सा करपाचो काय ना काय म्हणून. आनी तुमी सगळ्यांनी कितें सांगलें? भुरग्यांनी एक मुखान आवाज दिलो करपाचोच म्हणून. आणि तातूंतल्यान हो फेस्टिवल हॅज बिकम ए परमनंट फेस्टिवल फॉर द स्टेट ऑफ गोवा. सगळ्यात पयलीं ही ऑपॉर्च्युनिटी घेता आणि बिपिन खेडेकर आणि सिद्धेश नाईक आणि तांची सगळे टिमीक कॉंग्रॅच्युलेट करतात. तिसरो बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल हो फक्त मडगांवकारा खातीरच न्ही, जाल्यार हळूहळू गोंयान हळूहळू ताणें नांव केलें आणि इंटरनॅशनल लेवलाचेर आयज बुलबुल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल रँकिंग सेकंड. So let's put our hands together for Bulbul Children International Film Festival, जाचे नाव इंटरनॅशनल लेवलाचेर आसा. भुरग्यां खातीर एक वेगळें भावविश्व आसता, एक वेगळें जग आसता. हांवें पयर कर्टन रेजर कार्यक्रम आशिल्लो त्या दिसा एक 2 लायनी मुद्दम म्हणिल्ल्यो. त्यो लायनी पेरंट्सां खातीर आसतात आनी भुरग्यां खातीर तर आसताच, जांकां समज कमी आसता. पण ह्यो पेरंटींग जेन्ना आमी करतात तेन्ना हे पेरंटां खातीर मुद्दमूच उलोवपा खातीर आसतात. टॅगलायन एक आसता खंयच्या हाजी, आनी हाजी जर टॅगलायन जर कितें जर दवरली जाल्यार एक वर्ड म्हणिल्लो फ्युएलिंग द फ्युचर. आमी भुरग्यांच्या फ्युचराक लागून फ्युएलिंग करतात.